खासदार म्हणून वेचून येतकच आपण सगळ्यात आधी मोर्चेच्या प्रकल्पांक प्राधान्य दितलो अशें भाजपाचो लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी सांगले। मोर्चे प्रचारा वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांचे जाप दितना श्रीपाद उलयतालो। तुमकां उत्तम प्रतिसाद साधारण ह्यो सगळ्यो ज्यो बैठकी आमच्यो जाल्यो सगळ्या देवळांनी सुरवात आमी वेलवडा गांवांतून केली। हे जवळ जवळ सगळी आमची हें आसा, सगळे मंदिर आनी सगळो गांव आनी सगळे कडेन बरो प्रतिसाद आसा आनी सगळ्यांनी ठरयलें आसा की ह्या मतदारसंघातून जवळ जवळ 16 ते 16.5 मतदान ह्या हातूंतल्यान भारतीय जनता पक्षाक मेळटलें। हांव जिखतलो अशें हांव म्हणूंक शकना, कारण जनतेन आमकां निवडून दिता ही जनता दिता आणि प्रत्येकाचें काम पळोवन जनता निर्णय घेता तो आमी मानता। भाऊ, आता फाटी आमच्या मोर्चे पंचायतीन तुमचे कडेन एक फायल दिल्ली, 5 वर्सां जाली, ताचो कांयच पाठपुरावो ना आणि तुम्ही केन्ना पाठपुरावो करिना। काय कितें प्रॉब्लेम जाता? मोर्चे खातीर कितें दिला तुम्ही खासदार निधींतल्यान? मोर्चे खातीर कितें आहा, प्रोजेक्ट जे कितें आसा ते प्रोजेक्ट दिले म्हणून जायना। कदाचित ते म्हाका आतां सरपंचानी म्हटलें प्रोजेक्ट दिल्लो म्हणून, कांय तरी डॉक्युमेंटेशन आमचो एकूय प्रोजेक्ट पेंडींग उरूना आनी म्हणून मोर्जेचो प्रोजेक्ट कित्याक उरला ते हांव निश्चितपणे तातूंत पळयतलो आनी हाज्या फुडें नंबर 1 ह्या इलेक्शन जाल्या नंतर निवडून आयल्या नंतर नंबर 1 जो प्रोजेक्ट निश्चितपणे हांव घेतलो। कितें तरी डॉक्युमेंटेशन सारकें ना म्हणून उरला, नाल्यार तसो प्रोजेक्ट पेंडींग आमचे कडेन उरना। हे फावटी तुमकां सर तरी मांद्र्यांतल्यान अशी काय अंदाज आघाडी? कित्याक हांव तुमच्या वांगडा बीजेपी आसात, बीजेपी म्हणून मोगोचे आमदार तुमच्या वांगडा जी दारोलकर आहा आणि त्यांची पूर्ण टीम आहा, तरी काय आघाडी म्हणटा तुम्ही? आघाडी पयले पेक्षा जास्त आघाडी निश्चितपणे आमकां मेळटली।